दिवसाल साखळे रस्त्याकुशी उदकाची पाईपलाईन परत एकदा फुटून उदकाची नाशाडी चालू झाल्या। फाटल्या आयतारा गोकुळवाड सरवण वाठारात ही पाईपलाईन फुटिल्ली, उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान उदक व्हांवपाचे बंद जाल्ले। दिवचल साखळी रस्त्या कुशीक गोकुळवाडो सरवण वाठारात परत एक फावट उदकाची पाईपलाईन फुटपाचो प्रकार घडला। सप्तका पयलीं म्हळ्यार फाटले 17 तारखेक ही पाईपलाईन फुटून तातूंतल्यान व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी जाल्ली। मात दुसरे दिसाच्यान हे पाईपलाईनींतल्यान उदक व्हांवपाचें बंद जाल्लें। मात आतां 8 दिसां भितर परत एक फावट एकेच सुवातीचेर ही पाईपलाईन फुटिल्ल्यान हे पाईपलाईनीची दुरुस्ती केल्ली काय ना ते विशीं प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला। ह्या प्रकाराक लागून उदका पुरवण खात्याची घाळपणां मात उक्ताडार आयिल्लीं आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल आयतारा राती उसरा ही पाईपलाईन फुटिल्ल्याचें कळटा। हे पाईपलाईनींतल्यान सध्या उदकाची नाशाडी चालू जाल्ली आसा। उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवत आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर ही पाईपलाईन परत फुटल्या ताका लागूनच उदका पुरवण खात्याचें कार्यालय आसा। आतां पळोवचें पडटलें हे पाईपलाईनीची केन्ना दुरुस्ती जाता ती, आनी हे पाईपलाईनींतल्यान जावपी उदकाची नाशाडी केन्ना बंद जाता तें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।